वर्साचो सादो काळ 24 सातोळे बेरेस्तार लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 7 वळी 36 ते 50. फारिजेवांतल्या कोणेकल्यान आपणागेर जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागले आनी त्या फारिजेवागेर वचून तो जेवणाक बसलो. त्या गांवांत वायट नांवाची एक बायल आसली. तो फारिजेवागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून चंद्रकांती आयदनान परमळी तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयाशी फाटल्यान रावन आपल्या दुखांनी ताचे पांय धुवंक लागली आनी आपल्या केंसांनी ते पुसून ताचो उमो घेवन ताका तेल लायत आसली. ताका जेवणाक आपयलो तो फारिजो हें पळोवन आपल्या मनान अशें म्हणूंक लागलो, हो प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपुडटा ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणा जातलो आसलो, कित्याक ती पातकीन. प्रतिपाळ करून जेजून ताका म्हटलें, सिमाव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हटलें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक 2 ऋणकारी आसले. एकलो 1500 रुपया देवो आसलो आनी दुसरो 150 फारीक करूंक तांकां ताक नासली. देखून ताणें दोगांयकूय रीण भोगशिलें. म्हूण तोच दोगांतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो. सिमावान जाप दिवन म्हटलें, अदीक भोगशिला ताका, अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हटलें, सारकेंच सांगलें. आनी बायलेन वाटेन वळून ताणें सिमावाक म्हटलें, तुवें हे बायलेक पळयलाय मो? हांव तुमगेर आयलो आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें ना. पूण हिणें आपल्या दुखांनी म्हजे पांय धुले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो नाय, पूण ही आयल्या ते मेरेन तुज्या पांयाचो उमो घेवन आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें नाय, हिणें परमळ हाडून म्हज्या पांयांक लायलो. देखून हांव तुका सांगता, हिची जायती पातकां भोगसली. अशें म्हूण हिचो व्हडलो मोग दाखोवन दिता. जाका थोडें भोगशिलां तो थोडो मोग दाखयता. आनी बराबर जेवणाक बसले ते आपणा भितर म्हणूंक लागले, पातकां लेगीत भोगशिता तो कोण हो? आनी ताणें बायलेक म्हटलें, तुज्या भावार्था वरवीं तुका तारण मेळ्ळें, शांतीन वच. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखांडी तुका क्रिस्ता.